doing online gaming. If online gaming is banned in Goa, how is it being advertised? So the first thing I asked Yashwant yesterday was dismantle all the holdings. Advertisement असं बंद करा पहिले. ज्यांना ही गोष्ट अवेलेबल असा म्हणून कळटा त्यांनाच तरी ताचे खूप जाता न्ही. आता ती वस्तूच ना म्हणून जर कळली जाल्यार सडनली ताचेर इश्यू जावचो ना. कळ्ळें तुका? सो दॅट इज माय स्टेटमेंट. आणि मडकेचे वडील मडको सगळ्याक चलता आणि तेजेरूय सेटिंग खूप हा म्हणून आयकता. मोडको म्हणटा तो कॉमन मॅन्स कॅपिटल अँड इट इज एक्झिस्टिंग फॉर अ लॉंग टाइम. नवी काय वस्त दिसली खूप तेंप जालो मडको आहा. मडक्याक आतां मडक्या परस फर्स्ट ह्यो वस्तू आयिल्ल्यो आहा. कळ्ळें तुका? मडको ते लिगलायज करतले तुका दिसता हे लिगलायज करतले. उलोवन कितें फायदो? तुमकां दिसता लिगलायज करपाक जाय अशें? लिगलायज केलें जाल्यार तुमी जॉब जीएसटी लायपाक जाय. जीएसटी लावन कितें उरता. So, see the implications of it. It is now becoming a part of the economy. ताजेर एक दीस बरें चिंतया. म्हाका ते बारीक मनशाचे पोट मारपाचें ना. हे पयलीं नोकऱ्यो दिवंक शकना. मायनिंगाचे आनी स्टार्ट केला म्हणटा भायले लोक येवन मायनिंग सगळ्या लेबररांक घेतात. स्थानीक गोंयकार आहा ताजे अश्युअर्ड एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन दिनात. सो आतां मोडको वतलो आनी एकलो कोण तरी भायलो येतलो आनी तो चलयतलो जीएसटी लावन. आयज जी डिमांड आहा पळय फॉरेस्ट आहा पीसीपी आहा तेजेर फॉरेस्टाक रानांक उजो बिजो लागलो तेजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येता. सो क्वेश्चन येवचे पयलीं ताजेर उलोवप सारकें जायना. तो क्वेश्चन येतलो आनी वी विल टेक इट टू द लॉजिकल. आनी टायगर रिजर्व येतलो. टायगर रिजर्वाचो म्हाका क्वेश्चन ना. फॉरेस्टाचो आहा इट्स कनेक्टेड. आतांचं सिच्युएशन कशें आसा? फातोर्डा सिच्युएशन तशें वायट ना. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स एज यू सी एवरीवेअर द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स हॅव shaken up, mainly on account of a little bit of torrential rain and climate change खातीर सडनली पावस पडिल्लो. रस्ते बिस्ते तशे म्हजे रस्ते हाय क्वॉलिटी. ते कितें नवें केलां तें सारकें घुसपाक ना. हे सरकारान जें कितें केलां तें सारकें ना. बट अदरवायज थिंग्स आर ओके. पावर आउटेजीस जाता. एक अंबाजी आनी बोर्दा म्हणटा ते पावर इश्यूज पयर बाय एंड लार्ज फातोर्डा बरें आहा. पूण हो एक सारकें व्हडलो इश्यू जाल्लो. रस्त्यांनी मदीं फावंटन येता. फावंटन ऑफ सिवेज इन मारगांव. मडगांव म्हणटा ते कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी सकयल फुटपाथाचेर लोंगिनोज म्हणटा ते फेमस रेस्टॉरंटाचे ऑपोजीट गूं भायर येता. गूं म्हणपाक लज दिसता म्हाका. एंड दीस इज द न्यूज इन द गोवन टुडे. कंटिन्युअस म्हणल्यार वयल्यान ते करता ते डायरेक्ट 10 to 15 meters away कॉबलर कम्युनिटी. जे कॉबलर बसता ते थंय बसता. कितें आनी ही म्युनिसिपालिटी मेळपा खातीर आपल्या हातांत घेवपा खातीर गव्हर्मेंटान कायदो बदललो आनी थंय तांच्यान इतलें पळोवंक जायना. एटलिस्ट टॉयलेट बंद करा. थंय तुमी ते हे हाडात बांदले ते पोर्टेबल टॉयलेट ते हाडून वापरात. हांचोच भायर सरता तो. आनी रायट इन द हार्ट ऑफ द सिटी म्युनिसिपालिटी सालसेट प्रेस्टिजियस बिल्डिंग इज ब्रिकिंग. थंय कितें कापोत्यो लायल्या. पेपर भितर आहा ते सगळे हें जालें. मडगांव म्युनिसिपालिटी द डॉग्स आफ्टर इट हॅज चेंज इट्स अफिलिएशन. केन्ना आयकल्लें तुवें हें? म्हजे कडेन आयिल्ली म्युनिसिपालिटी. हॅव यू हर्ड ऑफ दिस? फर्स्ट टायम दिस थिंग इज कम. सप्तकोटेश्वर देवळाचे सप्तकोटेश्वर देवळाचे लिकेज जाला. सी वन थिंग इज सगळे हातून लिकेज येवची. हांवें काल कोर्टाची सांगलें हांगा एसेंब्लीन पळयात. एसेंब्लीनूय दिश्टी पडटा. सो लिकेज जावंक शकता. सप्तकोटेश्वर देवूळ हांवें जेन्ना दिल्लें आय कॅन टेल यू विथ 100% एश्युरन्स तो जो वास्तू विधान कन्सल्टंट ताका दिल्लो म्हणजे तो कुलदेव. पयशे घेवपाचे सोडूच पयशे ताका मेळूंक जाय म्हणून आमी सामके स्पेशल ताका हें दिल्लो. म्हजे मागीर मंत्री चेंज जाले. प्रभू तवयकार मंत्री आनी तेन्ना तें काम स्लो जालें. तेन्ना थंय कितें देण जालें जाल्यार म्हाका खबर ना. विच इज लिडिंग टू लो क्वॉलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. One thing I can tell you that my whole commitment to the temple is more not only because of its historic value, but also because it is my own kuldev. So for me,
आनी ते जावचे न्ही सरकारा कडेन हांव मागता इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार करा कोण कितें आहा तें कळटलें आमचो जाल्यार रोल प्ले कांय ना बट सर्टनली ताजेर कितें इरिपेरेबल डॅमेज जावंक दिवनाका बिकॉज आज बरे भशेन केल्ली वास्तू ती राखपाची गरज मायनिंग स्टार्ट Well, CM तुझ्या कोणान मायनिंग स्टार्ट जातलें सीएमान सांगलें नोव्हेंबर 2023 just 1 month before 23 gets over. So it opens up his chance for 24. So I have my doubts. And I think the entire mining industry has its doubts. The mining stakeholders have their doubts. Because the processes of getting EC, these itself are very cumbersome processes, not in the hands of the state government. It is national government. And तशें उगीच दिवंक मेळना तें. Public hearing आसतली. There are lots of processes. But he keeps saying, we are going to be there next year. And next year, question विचारून मेळटलो जाता. जे कॉन्फिडन्स फक्त रिकॉर्ड करून दवरात. आमी जे भशेन गोविंद गावडे तुमकां व्हेले दाखयले आनी मागीर ते ढाण जाले. ते कशें आमी काडून दवरले तशें हें तुमी काडून दवरात. ओके